नमस्कार, यो आसात रॅपिड न्यूज फक्त 60 सेकंदात। गोयात गोडेमुताचे उच्च रक्तदाब आणि मोठेसाणीचे प्रमाण आसा चढ। जेवणातली साखर तेल करात कमी, प्रोसेस्ड फूड पुरायपणान करत बंद, मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन। 4 जूनाक मॉन्सून पावस अधिकृतपणान पावला केरळात। कोकण गोयातल्या कांय सुवातींनी 10 जून मेरेन व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय। म्हजे घर येवजणे उपरांत आता म्हजो फ्लॅट येवजण करतले सुरू, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची घोषणा। पणजे शारांतल्या फूड कार्ट्स आणि मोबायलाच्या दुकानांची जावची शिस्तबद्ध। सीसीपी खाला वावुरपी समितीन फूड कार्ट चलोवप्याकडेन आणि हेर विक्रेत्याकडेन केली चर्चा। फोंड्या खडपाबांद वाठारांत एकल्याक डेंग्यूक लागून आयिल्लें मरण। संबंधित अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचो घेतलो नियाळ। मच्छरांच्या प्रजननाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर वाठारांत फॉगिंगेक केल्या सुरवात। पळयत रावत गोमंतक टीव्ही।